गुणगान तुका जेजू महिमा तुझा ग्लाब तुका जेजू वंदन तुका जेजू वैभव तुका जरदान तुका जेजू प्रणव प्रेज लॉर्ड हालेलुया वरतो स्वागत करता तुमकां समेस्तांक आज ऑक्टोबरची 12 तारीख आनी शनिवार असो दीस आयच्या दिसा देवाचें उतर आमकां पावसला आजची सुवार्ता लूक वांजेल 11 अध्याय 20 आनी 7 20 आनी 8 वाक्या एक दोन वाक्या हांगा जेजू शुभर्थ प्रसार करत असताना लोकांच्या जम्या मदली एकली स्त्री व्हडल्या तळ्यार म्हणाली आपणाचे कुशींत तुका ववयलेली आनी तुका पावण दिल्ली आवय कितली बागी पूण जेजून म्हळें हाच्या की देवाचें उतर आयकून ते पाळतात ती चड बागी एक जम्या मदल्या स्त्रियेन येदो व्हडले उद्गार तांणी सांगचें जाल्यार नीज जावन त्या स्त्रिये थंय पवित्र आत्म्याचे अभिशेक आसले म्हणून सांगयत कोणाक अशें सांगूंक जायना जमो केदो व्हडलो आसलो जावंक पुरो कितलो लोकांनी सादारण म्हाका दिसता 10,000 असो लोक आसा जावंक पुरो जेजूच्या भोंवतणी तितलो लोक जातना एका स्त्रियेन उठोवन तुका पानो दिल्ली तुका गरिबांत ववयल्ली ती आवय कितली बागी नीज जावन हें खरेंत उतार न्ही गे आमी नीज जावन आज शनिवारचो दीस मरी मायक मान करतात हर एका इगर्जेनी मिसाचें बलिदान जाता आसतना आमकां कळटा मरी मायचो दीस आज शनिवारचो दीस आनी प्रत्येक जावन आज मरी मायक एक स्त्री इतलें होगळसिता ती बागी नीज जावन जेजूची आवय बागी न्ही गे जेजूक त्या गर्भांत ववयल्ली पयलें तबेर्नकल संवसारांतलें मरी माय आनी ताचे उपरांत त्या जेजूकुच पानो दिल्ली ती आवय कितली बागी देखून आज देवाचें उतर सांगता पूण जेजू कितें सांगता ताची आख्खी वर्ती ताची आख्खी बागी कोण देवाचें उतर आयकून त्या प्रमाणे जी येता ती चड बागी आज आमी जर देवाचें उतर आयकून त्या उतरा प्रमाणे आमी जी येता जाल्यार आमी निजाकी बागी आज आमकां एक उल्लेख करून जेजू हें उतर सांगता कोण देवाचें उतर आयकून ते पाळतात या त्या प्रमाणे जी येतात ती चड बागी देखून आमकां आयकूंक मेळटा न्ही की जर आमी पळयता जाल्यार मार्काच्या वांजेलांत 3ऱ्या अध्यायांत थंय 30 आनी 1 वाक्य 30 आनी 5 वाक्या म्हणसर थंय आमी आयकता आनी थंय 30 आनी 4 वाक्या तुमच्या मुखार वाचूंक आशेता आनी भोंवतणी बसून आसल्यांचेर दिश्ट गुंडावन ताणें म्हळें हांगा आसात म्हजी आवय आनी म्हजी भाव जो कोण देवाची खुशी करता तसो म्हजो भाव म्हजी भयण आनी म्हजी आवय कोण देवाची खुशी करता कोण देवाची येवजण ह्या संवसारांत जारी करूंक प्रयत्न करता कोण जेजूची सेवा करूंक ह्या जेजूच्या मेटांनी चलोवंक आशेता समाजान जावं फिरगजेन जावं दी वाड्यान जावं दी कुटुंबान जावं दी कोण आमचें जिवीत जेजूच्या उतरा प्रमाणे सारकें करून घेता ती चड बागी म्हणटा देखून जुवां बावतिस्ताक अशें सांगलें भागी मनशा पैकी जल्मल्ल्या पैकी जुवां बावतिस्ता इतलो व्हरतो दुसरो ना म्हणून पूण थंय जेजू सांगता जर देवाचें उतर आयकून त्या प्रमाणे जी येतात ती ताच्यागे बागी म्हणून तर आमी कोणाक प्रामुख्यता दिता आज देखून देवाच्या उतरा प्रकार आज आमकां समजता देवाच्या उतराक आमी प्रामुख्यता दिवचें देवाचें उतरच आमकां चड गरजेचें देवाचें उतर वाचचें आनी त्या उतरा प्रमाणे जियेचें आनी त्या उतरांक आमी पाळो दिवन त्या प्रमाणे आमी जियेल्यार मात्र खंडीत देवाची भाऊ जावंक आमकां एक अवकाश आसा जेजूची भयण जावंक आमकां अवकाश आसा जेजूची आवय जावंक अवकाश आसा देखून एक वर्तें देणें देवान म्हाका आनी तुका फावो केलां जाल्यार खंडीत जावन देवाक आमी अर्गां दिवचें देवाची स्तुती करचें देवाची महिमा आमी वाखाणचें कित्याक म्हळ्यार आमकां आज देवाचें उतर मेळ्ळां देवाचें उतर आमकां वाचयेत देवाचें उतर आमी समजून काणयेत कित्याक बायबल आमच्या हातांत आसा आनी हें सगळें देवान दिलेली बासावणी आज आमी क्लेम करून मागता पूण त्या प्रमाणे जी येता जाल्यार आमी खंडीत जेजूची भाव जावंक चान्स आसा भयणी जावंक चान्स आसा अवकाश आसा आमकां आवय जावन जिवंक आमकां अवकाश आसा ह्या संवसारांत आमी आसतना देवाचो चड आनी चड मोग कर जेजूची आमी चड आनी चड स्तुती कर जेजूक आमी आराधन कर पवित्र आत्म्याची मजत मागून आमी येता जाल्यार खंडीत एक उतर सयत आमच्या जिवितांत जिवंक जाता कित्याक त्या उतरा प्रमाणे जीव कित्याक जॉन चॅप्टर 14 वर्स 12 आमकां क्लियर सांगता देवाचें उतर जुवांच्या वांजेलांत 14 अध्याय 12वें वाक्य सांगता जो कोण म्हजेर विश्वास दवरतात ती हांव करता ती कामां
तांणी करूंक जाता तितलें मात्र न्ही ताच्या की वर्ती कामां करूंक जाता म्हूण पवित्र पुस्तक सांगता ही जेजूची उतरां पळया क्लियर आमकां आमच्या जिवितांत आनी हें आमकां समजून काणी सतत हांव तुमकां सांगता जो कोण म्हाका सत मानता तो हांव करता ती कामां करतलो तितलेंच न्ही ताची की वर्ती कामां करतलो कित्याक हांव बापा सरसीन वेतां आनी बापा सरसीन गेल्या उपरांत तो आमकां एक पवित्र आत्मा पाठयता तो पवित्र आत्मा आमच्या सांगता सदां काळजी येता आमी बावतिस्म घेतला आनी जेजूचे नेचर जेजूची शेगूण आमी आपणायचे आनी जेजू क्रिस्त हांव म्हळ्यार आनी एक क्रिस्त हांवें आनी तुवें जावंक प्रयत्न करीचे ते दळा मात्र खंडीत जावन देवाचें उतर आमच्या जिवितांत जारी जाता जाकोबाचें पत्री आमकां सांगता जर आमी वाचता जाल्यार पयलो अध्याय 22वें वाक्य जेम्स चॅप्टर 1 वर्स 22 ती अशें आमकां क्लियर आयकूंक देवाचें उतर आयकूंक मेळटा देवाचें उतर आयकल्यार मात्र तुमी पावना त्या उतरा प्रमाणे तुमी जियोंक जाय नातर तुमी तुमकांच फटयतात म्हूण सांगता पळया देवाचें उतर तुमी आयकल्यार मात्र पावना त्या उतरा प्रमाणे तुमी करी जाय नातर तुमकांच तुमी फटयतात जर आमी देवाचें उतर आयकून ते वाचून जर त्या प्रमाणे आमी जियेना जाल्यार आमकांच आमी फटयता जर आज ह्या पवित्र दिसा खंडीत जावन आमकां हर एकल्यांक देवान एक अवकाश दिला ताची भाव जावं ताची बहीण जावं ताची आवय जावं तर आमी एक निर्धार काण घेया आज जावन देवाचें उतर आमी आयकल्यार मात्र पावना आमी तें वाचल्यार मात्र पावना तें उतर प्रमाणे जियोंक जाय कृपादार आज आमी सोम्या कडेन मागया तर सांगता आमी सक्कड जेजून शिकलेलें मागणें आमी सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां मगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमेन नमान मरिय कृपेन भरलेले सुमितीजे सांगता श्री आमतेर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगशें जेजो भगवंती मरिय देवाचे माय आमा पियां खातीर विनयती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आनी सदां सर्वता आमेन तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं आज बरो दीस मागता आयचे दिसा चड आनी चड देवाचे आशिर्वादां आम्हा सर्वांचेर देवान दिवं मागता बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.